सोमार 8 अब्रिल 2024. देवाचो पूत मनीस जावपाची विसबी. मुखेल वोळ. जावं मुझे सोवे तुझ्या उतरा पोरमोणे. नियाळाक आदार. विल्मा रुडॉल्फ हे एक धांवपी. 4 वर्सांची आसतना तिका जोर आयलो आनी अपंगूळ जालें. पूण देवाची येवजण तिचे सोवे वेगळीच आसली. देवान तिचे आवय वरवीं विल्माच्या जिवितांत बोरवशाची पोंटी पिटयली आनी एका दिसाक ऑलिंपीक गेमींत 3 तोरेच्या धांवणींत जैतिवंत जालें. पयल्या वाचपान आंकवार मारये वरवीं जेजू जल्मुचो आसा म्हूण इजायस प्रवादी बाकीत करता. बापाची कुशी करून जेजू आपुणूच बळी जालो हें आयच्या हेब्रावाच्या चिटींत आमकां मेळटा. आनी शुभ वर्तमानान देवदूत मारयेक निरोप दिता तेन्ना ती गाबोरता. पूण देवदूत मारयेची भिरांत पयस करता आनी मारिया आपूण देवाची चाकोण म्हूण ओळखून देवाचे येवजणेक पाठिंबो दिता. आमकां दर एकल्याक आनी अदीक करून तरणाट्यांक जावं परिक्षेंत, वावरांत, जिवितांत, घोराब्यांत, पवित्र सोबेंत आनी समाजांत सोंपें तें जाय जालां. आपणाक जायते वाटेन चलतात आनी जायते पावट निराशी जातात. आमी देव दाखयता ती वाट धरूंक आनी मारये भाशेन जिवीत सोंपल्या उपरांत सर्गीचीं भागीदारां जावंक वावरुया. आज आमी देवाचो पूत मनीस जावपाची विसबी ही परब समोरमता. जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमोणे. ही उतरां सकाळीं, दनपारां आनी सांजी सायबिणीक नोमान करतना उचात्ता. हें मागणें चुकोय नासतना करूंक वावरुया. म्हजो थाराव. उक्त्या मोनान देवाची कुशी म्हज्या जिवितान मानून घेवंक वावुरतली.